प्रीतम नाईक काणकोणचो. तेका एक धाकटो चेडो 15 वर्साचो चेडो आसा, स्ट्रगलिंग फायटींग फ्रॉम कॅन्सर. सो आल्बा आंटीन तेका सांगले तुवें सगळें ट्राय केलें, आयुर्वेदीक केलें, व्हडले व्हडले डॉक्टर केले, तुजें कांयच सांगना. एक लास्ट होप कसो आपणाच्या चेड्या खातीर एक वेलंकनी एक दीस वचून येवं. सो गायज, वेलंकनी सायबिणीचे तुमी खूब मिरेकल्स आयकला आसतले, सारकें न्हू? अशेंच एक मिरेकल आमच्या एका सबस्क्रायबरा वांगडा घडलो आनी ते आयकून खरेंच म्हज्या हातीन गुजबम्स येयले. देव आसा हें वेलंकनी सायबिणीन आमचे प्रूफ करून दाखयलें. सांगता तुमकां टायम वेस्ट करिनासतना कितें जालें पळय तें. आमचो एक सबस्क्रायबर आसा, तेजें नांव प्रीतम नायक. ओके, हिंदू प्रीतम नायक. आनी तेका एक धाकटो चेडो आसा 15 वर्साचो. ओके, प्रीतम नायक काणकोणचो आनी तेका एक धाकटो चेडो 15 वर्साचो चेडो आसा आनी स्ट्रगलिंग फायटींग फ्रॉम कॅन्सर. ओके, ब्लड कॅन्सर आहा तेका. आनी इट्स बीन 2 years, 2000 जेन्ना तो 12-13 वर्साचो आसलो तेन्ना तेका कळोन येयलें तेज्या आवय बापायक की तेका ब्लड कॅन्सर आसा म्हणून. खूब जोर येवंक लागलो तेका, खूब जोर थंडी जावंक लागली आनी अशें आंगान म्हणजे स्किनीचेर ब्लॅक पॅचीस येवंक लागले, ब्लॅक कलराचे हांगा दाग कशे. ते दाग येता, जोर येता म्हणून तेका हॉस्पिटलान व्हेलो. हॉस्पिटलान तेचे ब्लड टेस्ट केले आनी तेका कळोन येयलें की ब्लड कॅन्सर आसा. आवय बापायचे, प्रीतम, तेजी बायल, तेजी आख्खी फूल फॅमिली आख्खी कडकडोंक लागली त्या दिसा. तेंचे पांयां पोंदची जमीन गेली की आपणाच्या एकुलत्या एका चेड्याक ब्लड कॅन्सर जाला म्हणून. सॅड न्हू? भुरग्यांक कितें जावप म्हणजे कितलें वायट. तेंच्यांनी प्रितमान घे म्हणून डॉक्टर केले. कोण सांगता आयुर्वेदीक केले, कोण सांगता ह्या हॉस्पिटलान वच, त्या हॉस्पिटलान, कोण सांगता बॉम्बे वच, कोण सांगता नाशिक वच, कोण सांगता हैदराबाद वच. सगळे तेणी 2-1.5 वर्स सगळ्याक भोंवलो आनी हेतून तेज्या चेड्याची लायफ जाता तितली कमी जावपाक लागली. सिम्टम्स वियर्ड असले तेजे. प्रितमाचो जो चेडो आसा तेजे स्लो केस झडोंक लागले, तेजी आयब्रोज गेली. ओके, फूल तेज्या हातीची हांगा हातीक बीन लेंव आसता ल्हान भुरग्यांची, ती सगळी वचून तो फूल सुळसुळीत जाल्लो. आनी एक असो दीस येयलो की तेका फायनली हॉस्पिटलान एडमीट करचो पडलो बिकॉज ही कांट वॉक, ही कांट मूव. आनी तो चड उलयनाय जालो. इतले सिरियस सिच्युएशनाचेर डॉक्टरान सांगलें की तुमच्या चेड्याक, प्रितमाच्या चेड्याक सांगलें, म्हणजे प्रितमाक सांगलें की तुमचो चेडो आनी वाचचो ना. ही हॅव हार्डली फ्यू डेज, यू कॅन से हार्डली वरां, चड हार्डली आज, थोडी वरां, थोडे दीस आमी सांगूं शकना. ओके, तुमचो चेडो केन्नाय हो संवसार सोडून वचूं शकता बिकॉज इट्स टू लेट. प्रीतम एक असो भुरगो, तेणी केन्नाच देवाक मानूंक ना. खूब तरेचे देव केले, सगळ्याक हांगा थंय वचोन कोण सांगता हांगा वच, कोण सांगता थंय वच, कोण सांगता हे ते. तेणी आपणाच्या भुरग्या खातीर जाता तितले प्रयत्न केले पूण कांय एक जालें ना. बट अशीच विनंती घेवन तो तेंच्याच तेवटेन काणकोणा एका खुर्सा कडेन गेलो खंय. आनी त्या खुर्सा कडेन तो जेन्ना मागतालो तेवा अशें कित्याक जालें आपणा वांगडा, आपणाचो भुरगो रडोन म्हणटालो खंय सायडीक एक जाणटी बायल आसली. ते बायलेन तेका म्हटलें की कितें जालें बाबा, कितें जालें पुताक, कितें जालें, तूं कित्याक रडटा, सांग म्हाका, सांग कितें जालें, वॉट हॅपन. प्रितमान सांगलें, आपूण प्रीतम नायक म्हाजें नांव, हांव हिंदू, आपणाच्या चेड्याक ब्लड कॅन्सर आहा आनी तो लास्ट स्टेजीर, ही कॅन डाय एट एनी मोमेंट. तरी एक लास्ट होप कसो आपूण देवा कडेन येयला की
देवा सगळें सारकें कर. आनी जी जाणटी तेजे कडेन थंय दी बायल मनीस जी प्रितमा सायडीक आसली त्या कपेला कडेन, तिणी म्हटलें माय नेम इज आल्बा. आनी आमच्याय वांगडा असोच एक इन्सिडेंट घडलोलो. आनी आपूण वेलंकनी गेली. वेलंकनी वचोन आपणाचें सगळें काम पूर्ण जालें. जें आपणाक त्रास जाताले ते आमचे वेलंकनी सायबिणीन सगळें सारकें केलें. न्हू. जेन्ना तेणी ते तशें म्हटलें, प्रितमान म्हटलें, आंटी आपूण म्हणलो सगळ्या देव केले, सगळे हॉस्पिटल केले, आयुर्वेदीक देव, आयुर्वेदीक डॉक्टर केलो, आयुर्वेदीक वखदां केली, हे ते सगळें केले. आपूण आपणाचे बायलेचे सगळें भांगर विकले. आपूण आपणाचो बिझनस पासून, आपणाचें शॉप पासून आपूण सगळें आपूण लोन दवरून दवरून आपणाच्या भुरग्या खातीर करोडांनी पयसो उडयलो, तरी आपणाचो भुरगो सारको जावंक ना. आपणाक अशें दिसता की आपूण वचोन खंय जीव दिवंक कसो आपणाच्या भुरग्याक, आपणाचे बायलेक घेवन, पूण आपूण करूं शकना कित्याक आपणाची जाणटी आवय आनी जाणटो बापूय आसा. सारकें न्हू. सारकें. जेन्ना तेणी तें म्हटलें ना, हांवें आनी अंकितान म्हाका, जेन्ना तो म्हाका सांगी, प्रितम ही म्हाका स्टोरी सांगी, तेन्ना खूब वायट दिसलें. आमी म्हाज्या लिटरली दोळ्यान दुकां येयलेलीं हें आयकोन. बट सॅड, व्हेरी सॅड गायज. खूब लोक आमचे ल्हान ल्हान भुरगे, म्हाजे असले भुरगे, अंकिता असले यंगस्टर्स, हांकां न्हू असलीं दुयेंसां खूब जाता हालीं, खूब सारकी. सो हांव व्हिडिओचेर फुडें वयतां. सो आल्बा आंटीन ताका सांगलें, तूं एक दीस तुवें सगळें ट्राय केलें, आयुर्वेदीक केलें, व्हडले व्हडले डॉक्टर केले, सगळीं देवळां देव सगळें केलें तुवें, तुजें कांयच सांगना. एक लास्ट होप कसो आपणाच्या चेड्या खातीर एक वेलंकनी एक दीस वचोन यो. वेलंकनी वचोन यो, तुजें सगळें सारकें जातलें. ट्राय तरी कर. प्रितम घरा गेलो. आपणाच्या आवयक सांगलें, आपणाच्या बापायक सांगलें, बायलेक सांगलें. आनी तेंच्यांनी डिसायड केलें की चल या वचोन येवया, एक दीस तरी वचोन येवया. कित्याक आतां पळय आमी केन्ना वेलंकनी वचोंक ना. लोक खूब म्हणटा की वेलंकनी गेल्यार सगळें सारकें जाता. चल या एक दीस ट्राय करून पळोवया, जालें जाल्यार देवाचे उपकार. अशें करून तेंच्यांनी स्लिपर ट्रेनीचेर टिकेट काडली. आतां टास्क कसलो की प्रितमाच्या चेड्याक व्हरतले जाल्यार व्हरतले कसो, कित्याक ताका खूद घेवन वचोंक जाय थंय. तो बरो ना, तो चलो शकना, कांय करूं शकना आनी व्हेरी वीक, सारको वीक असलो. तेंच्यांनी डॉक्टराची परमिशन घेतली आनी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ताका कसो व्हरोंक जाता तसो तेंच्यांनी ट्रेनीन व्हेलो. ओके, स्लिपर हितून ताका कसो कसो करून व्हेलो. आनी ट्रेनीन जेन्ना तो आसलो, ही वॉज टोटली गेटींग वीक. 2-3 दिसांची जर्नी आसता, म्हणजे 2 दिसांची जर्नी आसता कितें पावपाक न्हू. थंय पावतले जाल्यार गोंयांतल्यान वयतले जाल्यार 2 दीस कितें जाय, ट्रेनीन वयताले 1.5-2 दीस. तेजी जी बॉडी आसली, जी तेजो जो सोल आसलो तो स्लो स्लो सेपरेट जातालो तेज्या चेड्याच्या आंगांतल्यान. कळटालें की तो जीव सोडटा कसो दिसतालो, म्हणजे खूब वीक, खूब वीक. जेन्ना तो ट्रेनीन बसलोलो आनी ट्रेन फुडें पावली आनी वेलंकनी पावपाच्या म्हणजे पयलीं तेंचो एक कसलो तरी एक गांव गावता खंय, कितें तरी सांगलेलें म्हाका तेणी, विचारलो हांव. त्या गांवान जेन्ना ट्रेन एंटर जाली खंय, तेन्ना प्रितमाचो चेडो खंय आख्खे जर्नीक फर्स्ट टायम उलयलो खंय. उलयलो म्हणजे डॅडी म्हणूंक लागलो. डॅडी डॅडी म्हणटा म्हणून प्रितम झप करून मातसो न्हिदेन आसलो तो, झप करून कसो जालो, कोणी म्हटलें काय म्हणून पळयता जाल्यार प्रितमाचो चेडो डॅडी म्हणटा. डॅडी म्हणटा म्हणून तेणी घट धरलो. प्रितमान आपणाच्या चेड्याक घट धरलो आनी वेलंकनीचें नांव घेतलें. आपणाक पाव म्हणून. कळ्ळें न्हू तुमकां. जशें तेणी म्हाका सांगलां तशें तुमकां सांगता. आनी तो फुडें गेलो ट्रेनीन. मातशे वक्तान प्रितमाच्या चेड्यान म्हटलें खंय, पापा म्हाका मुतोंक जाला. ओके, आनी म्हाका खूब भूक लागल्या. प्रितमान खंय ताका मुतोंक व्हेलो आनी खंय ताका कितें खावपाक दिलें, फ्रुट्स बीन तसले घेवन गेल्लेली ती वयता आसतना. सो ताका ते फ्रुट्स खंय कट करून, एप्पल आनी कितें कट करून ताका दिलें खंय खावपाक. तेणी पोट भरून खाल्लें. तें पोट भरून जेन्ना प्रितमाच्या चेड्यान खाल्लें, तेन्ना प्रितम आनी तेजी बायल ही दोगांय आनी तेजी आवय बापूय गेल्लेली,
ही सगळी पळोवन खंय देवा अशे हात जोडून देवाचें नांव खंय तेंच्यांनी मनान घेतलें खंय वेलंकनी सायबिणीचें नांव, की आपूण आजून तुमचे कडेन पावोंक ना, पूण आतांच तुमी जो चमत्कार दाखयलो म्हणजे तुमचे मिरेकल दाखयले अशें करून फायनली ट्रेन डेस्टिनेशनाचेर पावता आनी तेंच्यांनी थंयसरूच लागींच एक रूम घेतलो आनी व्हिलचॅरार तेका व्हरताली. ओके, प्रितमाच्या चेड्याक जेन्ना रुमान व्हिलचॅरार व्हरताली तेन्ना तेका थंयसर एक हॉटेल स्टाफान जे बसता न्हू भायर रिसेप्शनाचेर तेणी तेका विचारलें खंय कितें जालें चेड्याक, कॅन्सर जाला आपणाच्या चेड्याक, आपूण लास्ट होप कसो वेलिंगकनी येयला. जेन्ना तेणी म्हटलें खंय, थंय एक बायल आसली तेणी म्हटलें खंय तूं बेस्ट जाग्यार येयला, आपूण तुका बरोवन दिता, आयज तुजो चेडो हांगार आसा ह्या सिच्युएशनान, हांगाल्यान गेलो काय तो आपणाच्या पांयार आसतलो इतलें आपूण सांगता तुका, आनी आपूण खूब प्रे करता तुज्या चेड्या खातीर. अशें करून प्रितम आनी तेजी माय म्हणजे सगळी फॅमिली वेलिंगकनी गेली खंय. प्रेयर तेंचो कोंकणी मास आसता तो सकाळी फुडें अटेंड केलो खंय आनी थंयसर प्रेयर केलें, आंगवण केली खंय तेजे चेड्याच्या नांवान आनी जें तेजें कितें आसा, तेका कितें दुयेंस आसा कितें आसा तें सगळें बरयलें खंय आनी भितर घातलें. आनी रातची 7:30 सुमार बिचार गेली खंय ती. बिचार तेजे खंय तेका काय बाबड्याक न्हाणोवंक काय मेळना फूल, तो सीक भुरगो, तेका खंय व्हिलचॅरारूच सकयलेलो आनी तेजे पांय खंय तेजे हें केलें उदकान, तकलेर खंय मातशें तेजे बिचा वयलें उदीक ओतयलें आनी तेका खंय परत घेवन रुमार गेली. जेन्ना तेजे रुमार गेली आनी प्रितमाचो प्रितमाची जी बायल आसा ती तेका एवरी डे आपणाच्या चेड्याक म्हणजे प्रितमाच्या चेड्याक स्पॉन्ज बाथ दिताली खंय, म्हणजे फूल तेका नागडो करून स्पॉन्ज बाथ दिताली, कित्याक न्हावंक काय जायना न्हू, ल्हान भुरगो न्हू तो 15 वर्साचो, न्हावपाक तेका उठोंक चलोंक सारकें जायना. जेन्ना प्रितमाच्या बायलेन चेड्याचें जेन्ना शर्ट काडलो आनी तेका स्पंज बाथ दिवपाक गेली, तिणी नोटीस केलें की तेच्या फाटीर हातीर हांगासर खूब ब्लॅक स्पॉट आसले न्हू. हय कॅन्सराक जेन्ना तेंकां ब्लड टेस्टाक गेल्लो तेन्ना तेका खूब ब्लॅक पॅचीस आसले स्किनीचेर आनी ते खूब आसले तेका. जेन्ना तिणें शर्ट ओपन केलो ते एकूय ब्लॅक स्पॉट तेच्या फाटीक नासले. प्रितमाची बायल धांवन 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 भायर गेली हॉलान आनी आपणाच्या घोवाक आपयलो, प्रितम पळय म्हणून. प्रितम पळय म्हटलें काय प्रितम भियालो पयलीं कितें जालें काय म्हणून, धांवन धांवन गेलो आनी तेका दाखयलें पळय जे ब्लॅक पॅचीस आसले ते ब्लॅक पॅचीस एकूय ना म्हटलें म्हणून प्रितम देमयाचेर पडलो सकयल आनी खूब रडलो आनी त्याच टायमार रात जाल्लेली 11:30 कितें जाल्लेली, तो तसोच चलोन त्या हॉटेलांतल्यान चलोन परत वेलंकनीच्या मेन डोरार म्हणजे मेन रोडार देमयाचेर रावन तेणी थँक्यू म्हटलें की आपणाचें तुवें आतांच तुजो मॅजीक दाखयलो आनी आपणाचो भुरगो आतांच इम्प्रूव जावंक लागलो. आनी तेणी नाक घश्टिलें थंय रोडारूच तोंडा फुडल्यान आनी मागलें तेजे कडेन की आपणाच्या चेड्याक सारको कर, आपूण एवरी इयर तुजे कडेन येतलो, एवरी इयर आपणाक जाता तसो येतलो. आनी तो परत रुमार गेलो खंय. प्रितमाची जर्नी हांगा सेंड जाता, तो ट्रेन घेवन परत आसलो तसो गोंयान येता. तेजे ब्लॅक पॅचीस गेले म्हणून तो डॉक्टरा कडेन गेलो चेड्याक घेवन, परत एकदां ब्लड टेस्ट केले जाल्यार ब्लड टेस्ट तशेंच दाखयता की तेका ब्लड कॅन्सर आसा म्हणून. पूण डॉक्टर म्हणूंक लागलो जे पॅचीस तेज्या आंगा वयल्यान गेल्या इट्स अ गूड सायन, इट्स अ मिरेकल, यू ट्राय युअर लेवल बेस्ट, तो सारको जातलो, देवा कडेन माग. आनी प्रितमाक खंय डॉक्टरान घरा वच सांगलें. घरा कडेन गेलो आनी अशें करून खंय 10 दीस जाले, 20 दीस जाले, थोडे 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 करून खंय प्रितमाचे चेड्याचे खंय केस रिटर्न येवंक लागले. तेजे केस फूल झडलेले न्हू, ते बारीक बारीक केस येवंक लागले, बारीक बारीक आयब्रो रिटर्न येवंक लागली आनी तो बरो हेल्दी उलोवंक लागलो, हेल्दी चलोंक लागलो, तेका उठपाक बसपाक जायनासलें तें चलोंक लागलो, उठोंक लागलो.
अशें करून तो थोड्या दिसांनी चलोंक लागलो खंय, थोड्या दिसांनी खंय तो आपणाच्याच बापाय वांगडा वॉक करूंक वचोंक लागलो सकाळीं. एका म्हयन्या उपरांत तेंच्यांनी परत ब्लड टेस्ट केले खंय, ब्लड टेस्ट परत तेच दाखोवंक लागले ब्लड कॅन्सर आसा म्हणून न्हू. बट तो सिरियसली फिजिकली बीन सारको इम्प्रूव जालो. ते डॉक्टर पळोवन शॉक जालो की तो इतलो इम्प्रूव आसा, चलता उठता, तेजे केस येता सगळे नॉर्मल आसा. पण ब्लड टेस्ट रिपोर्ट तशीच दाखयता. तेंच्यांनी कन्फर्म करपाक खूब 2-3 जाग्याचेर ब्लड टेस्ट केले तरी ताका तेच रिपोर्ट गावता. बट तो व्हेरी स्ट्रॉंग. अशें करून करून 3 म्हयने जाले, 4 म्हयने जाले. तेजे चेड्याचे केस बरे वाडले, तो बरो स्ट्रॉंग जालो, बरो पॉवरफूल जालो. जसो आसलो तसो चलोंक लागलो, उठोंक लागलो. आनी ताका प्रितमान डिसायड केलें की ताका परत स्कुलान धाडचो म्हणून न्हू. 4-5 जस्ट इमॅजीन गायज, 1-1.5 वर्स तेणी इतले स्ट्रगल केले. पण फायनली तो स्कुलाक वचोंक लागलो भुरगो. स्कुलांतली भुरगीं ताका खूब बरी करूंक लागली, टिचरी, प्रिंसिपल, की तूं 1.5 वर्सान परत स्कुलाक येयला, व्हेरी गूड, प्राऊड ऑफ यू. स्कुलान तो इम्प्रूव जावंक लागलो. हें पळोवन प्रितम खूब 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 खोशी जालो. प्रितम एवरी डे उठ्ठा वेलंकनीचें नांव, जेयता आसतना वेलंकनीचें नांव, रातचें न्हिदता आसतना, प्रेयर करता आसतना सगळ्याक वेलंकनीचें नांव घेवपाक लागलो. अशें करून करून ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले. 6 म्हयने जाले आनी परत एकदां तो डॉक्टरा कडेन गेलो रिपोर्ट टेस्ट करपाक. ब्लड टेस्ट केले आनी रिपोर्ट टोटल नॉर्मल. जेन्ना टोटल नॉर्मल येयले, प्रितमाचे जेन्ना रिपोर्ट नॉर्मल येयले चेड्याचे, तो इतलो खोशी जालो की तो आपणाच्या चेड्याक आनी तेज्या बायलेक आनी सगळ्यांक घेवन परत वेलंकनी गेलो थँक्यू म्हणपाक. आनी वयता आसतना तेणी सगळे थंयसर बारीक बारीक जे गरीब लोक बसता सायडीक तांकां सगळ्यांक जेवण दिलें. आनी जे कितें प्रेयर आसले, कितें आसलें तें केली. आपुणा कडेन केन्नाय कितें चूक जालें जाल्यार माफूय कर. आनी प्रितमाच्या चेड्यान आपणाचे खुदचे नाक थंय घश्टून थँक्यू म्हटलें तिका, वेलंकनी सायबिणीक, की तुवें आपणाक सारको केलो म्हणून. आयचे डेटीन प्रितमाचो चेडो 18 वर्साचो आसा, व्हेरी हेल्दी आनी व्हेरी स्वीट. म्हाजे कडेन खूब उलयलो तो फोनाचेर, व्हिडिओ कॉलाचेर. म्हाका पयलींचे फोटो दाखयतालो, केस ना, एडमीट आसलो हॉस्पिटलान, आनी सगळे व्हिडिओ फोटो दाखयतालो. ते पळोवन म्हाका पयलीं खूब वायट दिसलें. पूण आतां इज व्हेरी स्ट्रॉंग. आनी तो म्हाका तेंच म्हणूंक लागलो, बिलीव इन गॉड, देव सगळे एकूच. ओके, आमी केन्ना पयलीं मानिनासलीं देवाक, बट जेन्ना आमी वेलंकनी कडेन गेली आनी आमचे जेन्ना चेड्याक तिणी सारको केलो तेन्ना आमकां कळ्ळो पावर ऑफ गॉड, देवाचो पावर कितें पळय तो. सो ह्या खातीर हांव तुमकां म्हणटा गायज, आयज आमी कितेंय आसा, 2 रुपया जोडटा आमच्या फॅमिली खातीर, जाल्यार इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड. सारकें न्हू? सारकें. देवा खातीर. देव आसा म्हणून आमी आसा. थोडे जाण भटकती आत्मा कशी ते नाका जाल्ले हितून वयतात. ओके, नाका जाल्ले हितून वयतात, तुमकां खबर आसा. ते म्हणटा कितें, थोडे जाण म्हणटात की देव बीन कांय आसना, बट दॅट इज टोटली रॉंग. देव आसा म्हणून तो बाबडो भुरगो आयज सारको जालो. आनी अशेंच आमी केन्नाच, तुमकां खरें सांगता, हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलें हांव वेलंकनी पावतलो म्हणून. म्हाका म्हाज्या एका फ्रेंडान आनी म्हाका आनी अंकिताक वेलंकनी व्हेलो आनी हांव वेलंकनी वचून येयलो. देवा कडेन मागलें की म्हाजे अशे प्रॉब्लम आसा, म्हाका सॉल्व कर. एंड टील द डेट तेन्नासून म्हाजें सगळें ओके आसा. देवाच्या कृपेन हांव हॅपी आसा लायफान. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वेलंकनी. ओके, खरेंच बरें दिसता की असले मिरेकल संवसारान आसा म्हणून. सारकें न्हू? असले मिरेकल खरेंच पळोवपाक मेळटा. आनी हो प्रूफ केल्लो आसा प्रितम आनी तेज्या फॅमिलीन. असले मिरेकल खूब जाणां वांगडा तुमच्या वांगडा जाला आसतले. जाला जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. आनी कोणूय म्हाका आपणा वाटेची मिरेकल स्टोरी सांगूंक सोदता जाल्यार म्हाजो इंस्टाग्राम, फेसबूक सगळे आसा. प्लीज म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो न्हू. आनी हांव तुमकां मेळटा नेव्हर इंटरेस्टींग व्हिडिओ. टील देन, टाटा, गूड नायट आनी बाय बाय. बाय बाय गायज.